फोंडेचो आमदार अजून पासून काँग्रेसीन आसा, ताका पार्टींतलो अजून काडून उडोवना तुमी, ताका इन्वायट करूना, हें आमचें मिस्टेक. ताका आपयता आनी दुसरी भशेन मिटींग घेवपाक जाय सगळे कार्यकर्त्यांनी. पयलीं कितें म्हणटालो आमच्या ल्हानपणांत, काँग्रेस म्हणजे कितें, एक सगळ्यांक घेवन वयता, ते मुस्लीम जावं, हिंदू जावं, सीख जावं, पारसी जावं, सगळे कॅथलीक जावं, सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो पक्ष म्हणून. आतां तो पक्ष उरना, आतां तो एसो हात दाखयता, आतां आमी असो हात दाखयता, परतो हात दाखयता. कित्याक हितून सगळें बनावट जालें. आमी जर पळयत म्हणजे जर बँकेन जर पयशे घातले 10,000 घेवन एक जर नोट मशीन कडेन भायर वयताले, कित्याक ते डुप्लिकेट असले मनीस डुप्लिकेट काँग्रेसीन आतां भितर सरले पुण्याक. म्हणटकीर आमी हेजेर बरेच विचार करपाक जाय. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला त्याचा उद्देश एकूच आसा, आयच्या घडीत एक काँग्रेस पार्टी बरी पार्टी, पण रॉंग मनीस, स्पेशली दोन मनीस, प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर आणि दुसरो ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत यांच्यानी ही पार्टी रसातळाक पावयला. अंडर लिडरशिप ऑफ दीस टू पर्सन दिस पार्टी विल नॉट गोइंग टू ग्रो. आणि झेडपी इलेक्शनां ही दाखयल्ली आसा, तरी पण हे बुद्ध शिकना दोगूय जाण. ही पार्टी एक टायमार ग्रास रुटाक बूथ कमिटी सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ली पार्टी. आज यांचो बूथ कमिटी ग्रासरूट लेवला कडेन संबंध तुटला आणि एका जबाबदार हे दोन मनीस आसा. इट्स अ हाय टाइम these two leaders are incompetent and inefficient. हांचे आरोप करता हे दोग जाण युजलेस मनीस. तेन्ना आज आमकां कार्यकर्त्यांक जागे रावचे पडले ह्या पार्टीच्या मोगान, नाल्यार पार्टी सोंपा आसा. जशें आमी फोंडेकार फुडें सरल्या तशें गोंयांत सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे कार्यकर्ते फुडें सरपा जाय. हेंकां दोगांकूय हाय कमांडाक सांगून काडून उडोवपा. आज तुमकां खबर आसतलें, वो ऑपोजिशन लिडर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो गोंयचो, बाय फ्लूक चीफ मिनिस्टर म्हणटा. एक्चुअली 2007 रवी नायका अंडर काँग्रेस लढली, पावराक येयली आणि रवी नायक वॉज सायडलाइन. Being a tall leader of Bahujan Samaj, he was sidelined, and everyone knows who were forefront to deprive him as a CM. आणि एका चान्स पडलो, आमचे डिटेल वयना. 2007 to 12 हो मुख्यमंत्री जालो. तेन्ना ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकर जीसीएचो अध्यक्ष आसलो. ही वॉज चार्ज शीटेड अँड दीस दिगंबर कामत ताका काडून उडयलो. तशेंच आता हो इन जायका स्कॅम, बिगर स्कॅम हो चार्ज शीट जालो आसा. जाल्यार ऑन मोरल्स ग्राउंड वाय इज नॉट रिझायनिंग एज ऑपोजिशन लिडर. तेका कायदो वेगळो, हेका कायदो वेगळो. आणि काल तो फोंड्या क्रांती मैदानार येवन नाटक करता, सिंपथी दाखयता. वी आर देयर विथ दॅट गर्ल सिद्धी नायक. ऑफकोर्स वी आर देयर विथ फॅमिलीज. हो जेन्ना सीएम आसलो, दोग जाण बॉम्ब ब्लास्टान मेले गेले. दाम बामान मडगांवकारांत साल्वार केले. 5 कडेन बॉम्ब घालपा आसले आनी नियरली 3 ते 4 हजार लोक मरताले. तेन्ना हिंदू आनी मुस्लिमां भितर रायट जावंक शकताले. कम्युनल हार्मनी गोंयची डिस्टर्ब करपाक हो एटॅम्प आसलो. तेन्ना हो सीएम आसलो, हेणी एक शब्द उलोवना. कित्याक कोणाचें हित राखतालो, कोणाकडेन बरेपण आसलें तुगेलें. हो म्हणटा तो मोहन बाबा मोहन, जाय तेन्ना तोंड उगता, जाय तेन्ना धांपता. हो पार्टी फुडें व्हरपाक इनकॅपेबल मनीस. हे दोग जाण शकुनी मामा ते डबल गेम करता. फिक्सर रितेश मोटके रावलो, दिगंबर कामत सीएम आसलो, रितेशाच्या प्लॅटफॉर्मार चडोवना. रॉय वायपय रावलो, रॉया खातीर वापरपाक एकटो कोण येवना. हे ऑपोजिशन लिडर फिक्सिंग करता. अशी पार्टी चलना. पार्टी लिडर म्हणून आपले कोण कॅन्डिडेटाच्या प्लॅटफॉर्मार चडप आसता, हेका कोण शिकयतलो. हेंकां झेडपी 5चेर येयला, इतलें वायट दिसता. तरी पण हे सुदारना. पयशांचो ह्या मनशाचेर हेणें आयटीओ चेक नाक्याचेर रावन हाणें पयशे हप्ते गोळा करतालो मनीस. म्हाजे कडेन ताचेर हें आसा, कात्रण आसा. हो मनीस तो ताणें आतां फोंड्या कोणाक फोंड्याकल्याक काँग्रेसीन घेतला. तो कसो घेतला तो फोंडेकार जाणा, कितें घेवन कितें घबाड कसलें घेवन घेतला तो. आमदाराची किती म्हणणे या घडामोडींचे तुमची डिझॉल्व केलं. आमदारान निषेध केलाच तांचो.
आमदारान कितें करूंक शकता? आमदारान फक्त निशेध केला. आमदारान तांकां कळोवपाचें कळयलां कित्याक हें केलां तें आमकां रिजन दिवची. तांणी आमकां रिजन कांय दिनासतना तो हें केला न्ही. कित्याक हे वन मॅन शो चल्ला हो गिरीसाचो. तो कोणाचें आयकपा तयार ना.